एक दीस कितें जालें मॅच जावन इंडिया विन जालें 2-3 मॅच चलवल्ले त्या दिसा मॅच इंडिया विन जालें दुसरे दीस सकाळीं आमचो नाश्तो जाताना ब्रेकफास्ट जाताना आमचो वडील पाद्र्या म्हणलो हा इंडिया इज वन म्हणलो इंडिया विन जालें तक्षण म्हज्या तोंडांतल्यान भायर येलें म्हाका गोत्ता कोण तुमी हांगा कितलीं जाणां आसात तुमच्या काळजाचेर हात दवरून सांगा म्हाका खंयचेंच गुलामपण ना म्हणून कसलेंच गुलामपण ना म्हणून जर तुम्ही त्या स्थितीक पावल्यात तर जाल्यार ते व्हडलें हजा आज आमकां एक भोव सोबित एक विशय नियाळ करूंक आसा भोव गरजेचो भोव सोबित विशय आतां हांवें वाचलें काल्या विशयान म्हणून सांगतात गे ऑन मागण्या विशांत आमी जायत्यांनी मागण्या केलात आमी करता आणखी करीचे आणखी चड गुंडाय कसाचे मस्त आमी मागिल्ले मेळाचे कशे मागचे आमच्या मतीन जायते दुबाव आसात देखून आतां सगळो अर्ध्या घंट्यान मुक्काल वरां म्हणसर मागण्या विशांत आमी नियाळ करचे जायत गे रेडी ओके आतां आमची इगर्ज मतेची शिकवण आसा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणटा आमी इंग्लिशान ताका शॉर्ट फॉर्म सी नाही सी कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च इगर्ज मतेची दोतोर न्हू शिकवण आनी तातूंत ताचें नांव दमासेन म्हणलो सांत दमासेन तो मागणे विशयान एक बरो एक सोबित एक व्याख्यान दिता डेफिनेशन दिता आतां मागणे म्हळ्यार आमकां आमच्या मतीन जायते विशय आसात ताचें डेफिनेशन ह्या इगर्ज मतेच्या शिकवण्यांत घालां कित्याक तें भोव सोबीत तशेंच जेजूच्या ल्हान फूल तेरेजाचें डेफिनेशन घालां आमच्या दोगांचें डेफिनेशन ह्या व्हडल्या पुस्तकांत आमच्या इगर्ज मतेची शिकवण दोतोर न्हू तातूंत आसा आनी थंय एक डेफिनेशन हांव वाचतां 2558 आनी 559 नंबरांत आसा तें कशें आसा प्रेयर इज द raising of one's mind and heart to God. What is prayer? Prayer is the raising of one's mind and heart to God. कोंकणीन सांगचें जाल्यार मागणें म्हळ्यार आमची मोत आनी काळीज आनी मोत हार्ट एंड मायंड टू देवातय उबारचें आमी मिसाते दळा पाद्र्याक सांगता भेटोवणे उपरांत सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो नेक्स्ट कितें आमची काळजां उबारया काल म्हणलें आमी मागणें करतना आमचे हात उबारन कितें पुरो जाताना गळटात मोइजेन वचोन पर्वतार मागणें करतना ताचे हात गळटात म्हणून ते सांबाळून धरले हात उबारचे जाल्यार इवण न्हय मोत उबारची भारी कश्ट मोत उबारचे इतले कश्ट उबारली जाल्यार थंयतान परते निसरोवन आनी खंय धांवता मोत आनी काळीज उबार नासतना मागणें करूंक जायना विदाउट रेजिंग योर हार्ट एंड मायंड यू कॅनॉट प्रे दॅट इज अ सॅड पार्ट देखून हे मोत आनी काळीज उबारचें म्हळ्यार कशें उबारचें म्हळ्यार कितें हे उबारतना कालें करयेत आतां आमी जायती मागणी करता घरा मागणी करता तेर्स म्हणटना कांय एक मोबायल असो एक ल्हान आवाज जालो जाल्यार एक मेसेज आयली जाल्यार कोणाक पळय चेक करची संवय आसा तेर्स म्हणटना मागणें म्हणटना या टप्प एक चेक करून न्ही गे कित्याक इमिडिएटली मोत धांवली कालें आयलें कोण ना कालें म्हटलें विशेश कोण ना इमिडिएटली कित्याक आमचें कॉन्सन्ट्रेशन त्या संगतीचेर नासतना मोबायलाचेर वयचें साध्य म्हजेंय जाता देखून आतां आमी सोदून काडचें आमचें काळीज आनी मोत तें देवा सरशी उबारूंक ही आमची चंचल मोत कशी उबारची कालें करचें म्हणून आमी शिकचें देखूनच आतां आमी सगळां डिजिटल वर्ल्डांत आसा बक्षिया आमी सकाळीं धांवून मोबायला विशयान ते एडिक्ट जावचे ताच्या विशयान सांगून आसा देखून हो विशय इतलो गंभीर जाला तो विशय आतां सोडूंक जायना तो आमच्या जिवीत असो वांटो जाला देखून पयलें आमकां मोत आनी काळीज उबारूंक आडावचें दॅट वीच डज नॉट अलाव अस टू कंप्लीटली रेज अवर हार्ट एंड मायंड इज द एडिक्शन टू डिजिटल वर्ल्ड
एडिक्शन. एडिक्शन म्हळ्यार कितें? एडिक्शन आ संवय मात न्ही, गुलाम जावचें. गुलाम जावचें. गुलाम जाल्ल्याक स्वतंत्र ना, तो तसोच गुलाम. संवय जाल्या म्हूण न्ही, गुलाम जावचें. एक अमल पियोवणें हांव बरें म्हूण सांगना, पूण मीत आसल्यार तातूंत कांय व्हडलें कांय लॉस ना म्हूण येता. मीत आसल्यार. पूण जायते फावटी ही मीत उतराता आनी ताचो गुलाम जाता. आनी केन्ना मनीस गुलाम जाता ताका आमी एल्कोहॉलीक या एडिक्टेड, ताका एडिक्ट जाला, तो गुलाम जाला, ताच्यान भायर येवंक जायना. कितलेय प्रयत्न केल्यार ताचे उपरांत ताका देवान तो सुटका दिवचे. एल्कोहॉलिकांनी आनी मसाक वसाक जेताना तें करचें जायते. तें आमकां बायलांक दिसता. आमाल पियोवण्या गुलाम जाल्ल्या व्यक्तीक बायलांक पळयतना दिसता, कित्याक तो पियोवण पडटा. पूण तेंच मोबायलाक गुलाम जाल्ल्यांक कांय समस्या ना. पळयतना हांव व्हडलो मोबायल घर बिजी आसा कोण ना, आनी कितें म्हणून करता. पूण मोबायलाक गुलाम जाल्चे डिजिटल संगतीक जायते फावटी आमकां कश्ट दिता. पापा फ्रांसीस तो म्हणटा, डिजिटल मिडिया कॅन आयसोलेट अस. आमकां हेरांत तावून आयसोलेट म्हळ्यार कितें? हेरांत तावून पयस करचें. डिजिटल मिडिया आमी फोनाच्या निबार आमच्या कुटुंबांत तावून, मोगांच्या तावून, आनी कोणा तावून पयस जावचें साध्य आसा. मेक अस फॉरगेट द ब्युटी ऑफ सायलन्स एंड रिफ्लेक्शन. मौनपण. एक घडी मोबायल वापरना जाल्यार भारी कश्टांच्या स्थितीक वचून आमी पावल्या. देखून ह्या रितीर असो एक फोल्ड जावन मोबायलाच्या एडिक्शनांत जावन गुलामपणांतल्यान भायर येवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. कश्ट आसा. हांव सलीस म्हूण सांगना, हांव 10वी जावन सेमिनारीक भरती जाल्लो. 10वी जावन सेमिनारीक भरती जाल्लो. आनी 10वेंत ह्या हायस्कुलांत आसतनाच हांव इल्लो पिसो जाल्लो. क्रिकेट असो पिसो. दोनपरां जेवण जावन हायस्कुलाक गेल्लेंच थंय एक न्यूज पेपर मेळटालें. त्या न्यूज पेपरांत क्रिकेटाची या स्पोर्ट्साची खंयची विशय आसल्यार सुरूत लास्ट म्हणसर वाचून जाली म्हजी. आनी ती म्हज्या मोतीन इतली रेजिस्टर उरताली, हर एक अंक तांतलो म्हाका उडास आसतालो. आतां सेमिनारीक भरती जालो. सेमिनारीक भरती जावन आसतना त्याच थोड्या म्हयन्यांनी साऊथ आफ्रिका, दक्षिण आफ्रिकाच्या वयर निर्बंध आसलो ताच्या पयलें. तो निर्बंध काडलो आनी भारताचें टीम पयले फावटी साऊथ आफ्रिकाक क्रिकेट खेळूंक गेलें. आनी हांव सेमिनारींत आमच्या गोंयांत आसा. आनी थंय मॅच आमच्या कितें लगभग 3.5 वरां फाटीं आसात. आनी चड क्रावड, चड लोकांक ओडच्या खातीर तांणी आणकी डे नायट दवरले मॅच. तशें म्हळ्यार ते मॅच सुरू जाता रात लगभग 9:30-10 वरां कितें जातालें. म्हाका सोमा उडास ना, लगभग कांय 8 वरां जावंक पुरो. आनी थंय मॅच मुक्त जाताना फांत्याची 3 वरां जातालीं. आमकां 10 वरां न्हिदोवंक. ताच्या उपरांत आमकां हे लायट ऑफ ऑन दवरूंक ना. आमच्या कम्युनिटींतलो एक पाद्र्याप गुलाम आसा जायते. पाद्र्याप उल्लू सुटका म्हणून चिंतिनाका. एक पाद्र्याप ताका क्रिकेट म्हळ्यार भारी पिशें. तो त्या आमच्या टीव्ही हॉलांत हे क्रिकेट पळोवन बसतालो. आतां आमी इल्लेशे पिशे, आमी एक दोग एक जण आसले, हांव एकलोंच न्हय, आनी एकल्याचें नांव सांगना हांव. राती सकट न्हिदल्या उपरांत आमी त्या रुमाक गेचे. आतां त्या पाद्र्यापा कडेन दार उक्तें करना पळोवचें कशें तें सोडनात. मागीर तो फाल्यां गोजी व्हरूंक आसा. त्या दाराक एक ल्हानसो एक बुराक आसलो. इतलो काय एक बोट याच्या तितलो बुराक. थंय एक दोळो दवरून त्या टीव्हीक पळोवचें. दिसचें खाय्य ना हे दिशी टीव्ही. एक दोळो दवरून त्या टीव्ही पळोवचें. सकाळीं 3 वरां मुसरी आमी तेग जाण आसा. एकल्याक मात पळोवंक जावचें. उरल्या दोगांनी लायनीर रावचें. एक ओवर पळोवन जाल्या उपरांत आनी एकल्यान येवन पळोवचें. मागीर एकल्यान येवन पळोवचें. कली पिसाय. एक दीस कितें जालें, मॅच जावन इंडिया विन जालें. 2-3 मॅच चालू जाल्ले. त्या दिसा मॅच इंडिया विन जालें. दुसरे दीस सकाळीं आमचो नाश्तो जाताना, ब्रेकफास्ट जाताना आमचो वडील पाद्र्याप म्हणलो, हां इंडिया इज वन म्हणलो, इंडिया विन जालें. तक्षण म्हज्या तोंडांतल्यान बेरेलें. म्हाका गोत्ता. कशें कळ्ळें तुका म्हणलो. हाव डू यू नो? नो जस्ट नाव लिसन टू द न्यूज. तेन्ना न्यूज जावन आसलो आमी ब्रेकफास्ट कशें म्हण एस्केप जालो. पूण सत कितें सांगता गी म्हळ्यार सवकास गुलामपण प्रवेश जाता. त्या गुलामपणान पडुल्लो
आनी भायर येवंक कश्टोन आसा. इट्स नॉट इजी. देखून भावण आनी भयणीनो, आमचें कितें आमच्या मोतीचें आमच्या काळजाचें केंद्र आसा ताचे तावणू आमची मोत आनी काळीज वडच्यो तसल्यो आपणाचें देवातावन पयस वडच्यो तसल्यो जायत्यो सक्ती आसा. हर एक आसा ना म्हूण कोणें सांगूंक जायना. कोण तुमी हांगा कितलीं जाणां आसात तुमच्या काळजाचेर हात दवरून सांगा म्हाका खंयचेंच गुलामपण ना म्हणून. कसलेंच गुलामपण ना म्हणून. जर तुमी त्या स्थितीक पावल्यात तर जाल्यार तें व्हडलें अजाप, व्हडलें अजाप. पूण त्या स्थितीक आमी पावपाचें, पावोवंक साध्य आसा, साध्य आसा. अशें डिजिटल एडिक्शन, तें एडिक्शन आशिल्ले वरवीं आमचें मागणें बळूवंत जायना. बिकॉज ऑफ दॅट वी आर नॉट एबल टू रियली प्रे, रेज अवर हार्ट्स अँड मायंड्स. हें पयलें. दुसऱ्यान आमी साहित्यान सांगचें आसा वेळ ना, आय डोंट हॅव टायम. देखून जायते फावटी ह्या मागण्याक नीज जावन वेळ दिवंक आसचो कट जाता. ताच्या विशयान हांव चड सांगूंक वचना. तिसऱ्यान आसा आमच्या पाद्र्या आनी आमकां सिस्टरांक जायते फावटी आमी रेतीर, वर्साक एक फावटी रेतीर आसा, आमकां सदांय इल्लेशें म्हणी मेडिटेशन ध्यान करूंक आसा. आनी ध्यान करतना आमच्या हर एकल्याचें कंप्लेन, हर एकल्याचें, हांगा सिस्टर आसा तुमी जाय जाल्यार विचारियेत, तुमकां ध्यान करूंक जाता गे? वॉट इज द प्रॉब्लेम? डिस्ट्रॅक्शन. हर एकल्यान सांगचें एक उतर, कालें तें डिस्ट्रॅक्शन. डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार कितें? डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार कितें? मोत चंचल जाता. कित्याक चंचल जाता? वाय इज द डिस्ट्रॅक्शन? Because your mind is not attracted to what you are meditating. तू कितें नियाळ करना सायतेन तुजी मोत अट्रॅक्ट जावना, देखून डिस्ट्रॅक्शन. जर तूं मस्त मोग करच्या व्यक्ती संगी तूं मस्त मोग करताय, त्या व्यक्ती संगी तूं आसाय जाल्यार तुज्या मोतीक डिस्ट्रॅक्शन आसा. तूं सिरियल पळयतना तुका डिस्ट्रॅक्शन आसा ना? तूं व्हिडिओ पळयतना डिस्ट्रॅक्शन. कित्याक तुजी मोत एन्जॉय करना आसा. मागण्यान डिस्ट्रॅक्शन असो अर्थ दुसरो कांय न्ही. तूं पाड मनीस म्हूण न्हय. तुजी मोत, तुजें काळीज आणखी तुज्या देवा लागीं मोगार पडोवना. इट हॅज नॉट एट फॉलन इन लव, दॅट्स ऑल. वन्स इट्स फॉल्स इन लव विथ गॉड, देवाच्या मोगार पडोवलीच मोत आपापीच येवन बसता. डिस्ट्रॅक्शन उणी कंप्लीट उणी जाता म्हणून सांगना, पूण परत्यान फाटी येवन बसता. देखून आमकां हर एकल्याक एक आपोवणें त्या देवाचेर मोगार पडोवंक. पापा फ्रांसिसान एक परिपत्र पाठयिल्लें आनी तें परिपत्र जावन आसा इव्हँजेली गावदियम म्हणून. इव्हँजेली गावदियम, ताचो अर्थ जॉय ऑफ द गॉस्पल. वांजेलाचे संतोष. उडोलो फादर प्रितेशान कितें म्हळें? क्रिस्तांव हॅलो संतोष सगळी बेजार आसा व्यक्ती. जॉय. आनी पाप साहेबान बरयलें तें परिपत्र जॉय ऑफ द गॉस्पल, इव्हँजेली गावदियम. आनी तातूंत तो म्हणटा नंबर 262 तो म्हणटा, द लॉर्ड डज नॉट कॉल अस टू ए सुपरफिशियल प्रेयर. द लॉर्ड डज नॉट कॉल अस टू सुपरफिशियल प्रेयर. सुपरफिशियल म्हळ्यार कितें? वयले बार आसच्या तसल्या मागण्याक, त्या मागण्याक देव आपयना. द लॉर्ड डज नॉट कॉल अस टू सुपरफिशियल प्रेयर but encounter him who loves us. But to the encounter. देव कित्याक आपयता आमकां? कित्याक आपयता? हॅलो. God does not call us to a superficial prayer. Superficial म्हळ्यार कितें? वयले बार खाती वयलें, कांय कनेक्शन नासलें, त्या मागण्याक देव आपयना. देव कित्याक आपयता की म्हळ्यार एनकावंटर, मिलागत, एकवटाच्या मागण्याक देव आपयता म्हणून फादर पापा फ्रांसिसान सांगिल्लें उतर. भोव न्हू भयण्यो.